नमस्कार. गोंय म्हळें की हिरवेगार वाठार आनी तातूंत साऊथ गोवा म्हणलें की आनीक ग्रीन आनी तातूंत पावसान जर म्हणलें जाल्यार तेजो वेगळोच रंगत आसता. जंय थंय यूथ जेका आमकां यूथ म्हणटा तशें यूथफुलनेस दिसता हिरवेगार. आज आमी आसात वेळसांव पाली ह्या वाठारांत आनी अशाच एका ग्रीन किंवा एवरग्रीन असो यूथ आमी म्हणू शकता तांकां भेटोंक आयल्या. आमच्या वांगडा आसा वेळसांव पालीचे एक नामांकीत सोशल वर्कर, जेंचे कर्तृत्व जे काम जेणे केलां आज मेरेन तें हांगाय दिसता आनी आतां घडये हळू वयर पणजेन किंवा त्या वाठारांत दिसूंक लागला. आसात बाब रॉकीजिनो डिसूजा सर, गुड मॉर्निंग. आनी पयले सुवातेर तुमकां खूब खूब परबी वाडदिसाच्यो. थँक्यू सर. आयज हांवें तशें इंट्रोडक्शन केलें आमच्या वांगडा यूथ आहा म्हणून. हांवें कित्याक म्हणलें जाल्यार इतकी वर्सां शेगीत म्हाका दिसता हांव तेन्ना जावंकूच नाशिल्लो. सो तेन्नाच्यान तुमी ह्या सोशल वर्कान आसात किंवा सोशल वर्क करतात आनी आज जंय लोकांनी ह्या एजीर जंय रिटायरमेंट घेवपाक जाय थंय आजून तुमी काम करतात. कितें म्हणलें तुमचें? सर हांव पयले सुवात एक प्रुडंट मिडिया काळजांतवन देवबरकर म्हणटा. हे सिनियर सिटीजनाचो तुमी ही म्हायती घेवपाक तुमी एवरी इयर म्हजी बर्थडे येताय आनी म्हाका विश कोताय. सो तुमी म्हणा तसो आय एम नॉट ए यूथ बट इन माय पर्सनल कॅपेसिटी आय कॅन से दॅट वॉट आय एम डुईंग एज ए यूथ. आज टुडे आय एम म्हाका आज 76 जाता. गेल्या ती आमची 75 तुमी सेलेब्रेट केल्ली. आतां 76. आतां ह्या 76 वर्सांनी तर म्हाका म्हजो भुरगेपणाचो उगडास येता. आतां तुमी म्हळ्यार यूथ टायमार जायती मस्तीपण केलें पूण आतां एज अ सिनियर सिटीजन आतां बरे विचार येयले. वायट कितें बरें कितें तें सजमोन घेवपाक मेळटा. सो हांवें म्हळां ते भाशेन हांव जायते पाटी म्हणटा म्हाका मसल पावर ना, म्हाका मनी पावर ना, बट म्हाका ब्रेन पावर आहा. माय ब्रेन इज वर्कींग आनी ब्रेन वर्क करता म्हणून आज हांव सोसायटीन दिश्टी पडटा एज अ सोशल वर्कर. आनी एज अ सोशल वर्कर म्हणून म्हाका मानून घेतला. हांव म्हज्या हायर पावराक देवाक आर्गां दिता की म्हाका ही 76 वर्सां हातपांयान चलोंक मायंड बरें दवरूंक हो एक म्हाका स्वेग दिला. आनी ताका लागून हांव हें मुखार म्हाका जाता तें सोशल वर्क करता सर, तुमच्या आदारान, लोकां आदारान आनी सगळ्या म्हजे जे सिनियर जे म्हाका एडवायस दिताय इन ऑल फिल्ड्स. धर्मगुरू, दुसरे सिनियर एडवोकेट, लॉयर, दुसरे जायते संस्थेचे वांगडी म्हाका हें मुखार व्हरपाक म्हजें कार्य मुखार व्हरपाक म्हाका आदार करता. ताका लागून हांव सगळ्यांचो उपकारी. जशें हांवें इनिशियली म्हणलें की कितके ते तुमी आतां हे सोशल हितून आसा आनी घडये पॉलिटिक्सान आसा पण कितें आसा एक 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 हें जाय पडटा, क्लिक जाय पडटा, एक किक जाय पडटा, एक ती फर्स्ट इनिशियल बूस्ट जाय पडटा पॉलिटिक्सान किंवा सोशल लायफान येवपाक. वॉट वॉज दॅट? बूस्ट म्हणजे इज अ कॅरेक्टर डिफॅक्ट. मनशा कॅरेक्टर डिफॅक्ट आसता. एक मनीस चोर जाता, एक मनीस आनी कोणूय जाता. दॅट इज ऑल कॅरेक्टर डिफॅक्ट. आतां हांवें तुमकां सांगलां तेच ना म्हजो कॅरेक्टर डिफॅक्ट. आय गॉट लॉट ऑफ कॅरेक्टर डिफॅक्ट्स बट तुवें आयडेंटिफाय करपा जाय वीच इज युअर गूड कॅरेक्टर डिफॅक्ट एंड बॅड कॅरेक्टर डिफॅक्ट्स. आतां हांवें म्हणलां ते भाशेन एज अ यूथ आहा तेन्ना म्हाका जायते बॅड कॅरेक्टर आहले. हांव पिवपाक भोंवतालो, पॉलिटिशना बरोबर भोंवतालो सगळें. पूण जेन्ना मॅच्युर्ड जाता जाता तुका सोजमीकाय मेळटा आनी तूं केसो लायफान कोणा बरोबर भोंवता तेजेर आहा. जेन्ना
यूथ आहा तेन्ना यूथ मेळ्ळे तांचे बरोबर मस्ती केली मस्तीपण केलें म्हज्या भुरगेपणांत आतां जेन्ना हांव सिनियर सिटीजन जाला सो म्हाका जाणार मेळ्ळें आनी जाणाराची हांव आनी जाणविकाय घेता आतां जाणविकाय कोणाको घेवपाची नोक तेको जाणविकाय कांय मेळना जाणार जो आनी जाणार जावपाक सोदता तर म्हजें म्हणणी कितें हांव दुसऱ्या जाणारांक कडेन आनी जाणविकाय म्हाका घेता आनी तीच हांव हे सोसायटीक दिता आनी ताका लागून आज म्हाका हे 76 वर्सां देवान फावो केलें आनी तुमी येयले म्हाका विश करपाक हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक आनी म्हज्या गांवच्या लोकांक काळजांतान देबर कर म्हणटा सदां म्हाका मानून घेतला तेजो ल्हान मनीस म्हणून आमी जेन्ना पंचायत म्हणटा किंवा हो म्हणटा तेन्ना ग्रास रूट जो आहा जो पंचायतीच्यान सुरू जाता बेजिकली सुरवातूच तशी जाता मागीर हळू हळू ते मागीर राजकारणान वचप म्हणजे वयल्या लेवलाचेर वचप जाल्यार थोडे अशे वयले पॉलिटिक्सान पावले न्ही मेन स्ट्रिमीन तांकां मागीर तो म्हणजे जिखले एकदां की मागीर तांकां तो सोशल वर्काचो हो सुट्टा खंय तरी टेस्ट वयता तांचो तुमी आजून तितूनच आसा सो आमी तितून आसा म्हणटा कितें जालें हांव त्या पावंड्यार पावलो ना एज ए MLA तें जावपाक पावलो ना न्ही पूण तशें जाल्यार मागीर ते विसरता खरें तें विसरता म्हळ्यार कितें जाता हांव तेंच्या बरोबर मोयलां म्हज्या भुरगेपणान हांव जायते जाणां MLA बरोबर मिनिस्टरां बरोबर मोयलां तेन्ना हांव पळयत कितें जे ते लेवल पावतकूच तूं ल्हान लेवला मनशांक विसरता कित्याक तूं चड त्या मनशां बरोबर उरता जावं म्हणटा ह्या हॉटेलांनी त्या हॉटेलांनी पार्टीज दीस दॅट सो तुका ल्हान मनशां बरोबर वचपाक तुका टायम मेळना आनी तुज्या दारांत लोक येता पूण तेन्ना तुका ती ल्हानविकायेचो उगडास येयना कित्याक तूं त्या हाय लेवलाचेर आसता तुमी घडये म्हाका दिसता सावथांतले जे हेवीवेट्स आसलेले जितके आसलेले ऑलमोस्ट सगळ्यां वांगडा वावुरले तुमी उसरोना अजून ना कितें जालां हांव जर तर येयलां सो जेन्ना म्हाका जेन्ना लायफान सगळे भाशे मनीस मेळ्ळे ते हांवें एक्सपिरियन्स घेयला देखून हांव तें तुका सांगता तें म्हाका मनान जेन्ना दिश्टी पडलो की हिंगा कितें जाल्लें एक टायमा म्हाका कितें जाल्लें गोरविसाणीन कितें भोगलोलें तें येतकच न्हू म्हाका दुसरें आनी कांय मना येयना पूण हांव म्हणना सगळे मनीस तशें म्हूण पूण आहा आतां आमचो एग्जाम्पल आमचो कोर्ताली MLA तो इज ए सिंपल तो म्हणटा हांव पण शेतां काम केलें म्हाजे बरोबर शेतां गेलो आनी कितें केलें तो ल्हानविकाय ती वयर काडटा तसले थोडे मनीस आहा अशें म्हणटा की जे हांगचे आमदार आसा तेंचे तुमीच चलयता म्हणून ना सर हे लोकांचें कितें आहा आतां तो इज माय गूड फ्रेंड आनी गूड फ्रेंड इन द सेन्स कितें जालां हेका ZP इलेक्शनाक हांव तेजे बरोबर रायलां आतां कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हजो व्हडलो फ्रेंड म्हणचे आनी पॉलिटिकल आमी बराबर भोंवताले ते आंतोन म्हण थिंगा आंतोन तेजें म्हाका सर दुसरें नांव ना तेजे बरोबर हांव भोंवतालो आनी तो MLA न्हू तो सोशल वर्कर आनी तेन्ना न्हू हांवें थिंगा लोकांक सगळ्यांक वळखिलें आनी तो म्हाका रिलेशन आहा थिंगा आनी तो इज ए सोशल वर्कर आज तो ह्या संवसारान ना सो आंतो फ्रांसिस्क बाबा आंतो फ्रांसिस्का बरोबर न्हू हांवें कोर्तालीं सगळ्यांक भोयलां आनी सगळ्यांक वळखिलां आनी तोय म्हजे भाशेन पॉलिटिकल कॅरियर आहलें तेका सगळे MLA मिनिस्टरां बरोबर भोंवतालो आनी बरें एक्टिविजम लोकपक्षाक आसलो तो तेन्ना एक्टिविजम जेन्ना म्हणलें तुमी जाल्यार हाल्लीच्या तेंपार आमी हें पळयतात की एक्टिविजमूय आसा भरपूर आसा मेजर हेजेर आसा घडये लायक तेंचे रिजन्सां वेगळी वेगळी आसतलीं एक्टिविजम खूब आसा तुमी एक्टिविजमान आसले आनी सद्या कशें आहा NGOs म्हणून आसा तेय एक्टिविजम करतात आनी तुमचें एक्टिविजम कशें तें वन मॅन आर्मी कशी कितें फरक आहा आतां एक्टिविजम हांवें म्हज्या सिनियरिटीन चोयलां ते भाशेन पयलो मनीस सोशलां येता आनी मागीर थोडे एक्टिविजमा वयता आतां एक्टिविजमाक हांव कोणाचें उलयना पूण थोड्यांक एम्बिशन आसता हांव एक्टिविजमाक कित्याक वयता सो हाल्यां कडेन म्हाका MLA जावपाक जाय म्हाका आनी मुखार वचपाक जाय तो स्टेप बाय ते वयताय
पूण मुगेले आय एम नॉट ए एक्टिविस्ट, आय एम जस्ट अ सोशल वर्कर आनी इन माय विलेज आतां आतां मुळा ते भाशेन हांव मुगे 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 गांवांत आतां हांव एट मोमेंट आय एम द प्रेसिडेंट ऑफ शेतकार असोसिएशन. अच्छा, शेतकार शेतकार असोसिएशन पाली तोडे शेतकार असोसिएशन. आनी पाली तोडे शेतकार असोसिएशन हेंचो हें आमचें पाली तोडे फेमस पाली तोडे. एका नुस्त्या वर्सा एक पाटी मारताय लोक, साबार लोक येताय नुस्तें घेवपाक आनी दोनी सायडीन शेतां. सो एज अ प्रेसिडेंट आज म्हाका 3rd टायम जालो. लोक राव म्हणटा आनी राव म्हणटा कित्याक बरें केलां म्हणून, कित्याक बरें केलां म्हणून. आनी कितें जाता आमकां खूब आदार मेळटा आमच्या MLAचो बाब आंतोन बाजाचो, की इज ए प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ताली फार्मर्स क्लब. आतां एका मिशनरी जाय, सगळी मिशनरी आमकां तो दिता. एज अ प्रेसिडेंट बेश्टो नांवां रावप जायना, तें काम करपा जाय. सो तेका लागून इवन आतां म्हाका तेणें बोर्ड मेंबर केला, कादी बोर्ड मेंबर. इज ए डायरेक्टर ऑफ कादी बोर्ड. सो हे भाशेन हांव जायते हितून मेंबर आहा. पूण मेंबर रावता कित्याक लागून म्हाका काम करपा उमेद आहा आनी म्हाका काम जाता देखून हांव आहा. आतां हे रिसल्टींग केलां, ही आखी ड्रेनेज हे 25 वर्सां केन्ना काम करूं जावं नासलें. तें हांवें दाखय. आतां आमचें काम कितें, MLA कडेन प्रपोजल घालपाचें. गव्हर्मेंटाक ब्लेम कोण जायना. सपोज आमी प्रपोजल घालना सो गव्हर्मेंटाक बोले कितको पावतलें आनी कितको आमकां बेनिफीट मेळटलो. सो आज हांव कितें प्रपोजल घालता MLA कडेन, बाबा आंतोन बाजा कडेन, तो ZP जालो. आतां तेजी मिसीस आहा बाय मार्सेलीन वाज. ते 2 सायडीक आमकां डबल इंजीन आहा, कळना. कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी डबल इंजीन, 1 इंजीन इज ZP and 1 इंजीन इज MLA. सो वी गॉट ए गुड ऑपॉर्च्युनिटी टू डू द वर्क. आतां वर्क करपाक कॅपेसिटी जाय. सो म्हाका कितें जाता आनी म्हाका गांवचो लोक म्हाका एप्रोच जाता ते हांव प्रोपोज करता. हांगा मुळावे खूब प्रश्न आशिल्ले आनी आसा घडये. रेल्वे डबल ट्रॅकिंग किंवा कोळशाचो इशू, हेचे भितर तुमी खूब एक्टीव आशिल्ले. आज कितें परिस्थिती आहे? ना आतां कितें आहा, आतां इश्यूज आमचो डबल ट्रॅकाक आमी जायते हें घेतलां, स्टेप्स घेतले. डे 1 जेन्ना सर्वे कोताले स्टॉप करपाक गेलो. सो पूण मागीर हांव शिंकिलां, जाणवाय घेयल्या. तो हे जाणवायेचेर म्हाका कितें मेळ्ळां, जे डबल ट्रॅक आज चालू जालो ना. डबल ट्रॅक हांव हिंगसोन मोड्या कोल्या पोल्या तिन्या पावलां. म्हाका विडियो आहाय, कळ्ळें. तिन्या काम कंप्लीट जालां, ब्रिजीस कंप्लीट जाले आनी हिंगेन वेलसांव कांसावलीम पोंद जाला. आतां पयर तर रिपोर्ट चोयला टेस्टींग जालां कांसावली पासून. आतां हो येदो वेलसांव स्ट्रेच उरला. सो हो स्ट्रेच आमच्यान बंद करपा जायना. आनी हांवें पळयलां जे सगळे हेजेर की जी रेल्वे जी काम कोता ती तेमचे भितर कोता, तेमच्या एरिया कोता. जेन्ना आमी सांगलें आमी आदवोगाद काडून दिताय, म्हाका MLAन सांगलो आदवोगाद काडून दिता, सर्वे काडून दिता, आमी मेजला. जो दुसरो लोकांचो एरिया आहा ती भायर आहा. सो हेजेर लोकांक रस्त्याचेर हाडप, लोकांचे रस्त्यार हाडप बेश्टें तें म्हाका पुटना. आनी कोल तुवें म्हळ्यार आतां कोल केन्ना कॉमेस जालो मुर्मुगांव. आमी भुरगे आहाय तेन्ना देखून कोल आहा. सो कोलाचेर पयले कोणें युनियन लिडर आहलो म्हाका उडास येना, त्या कोलाचे बॉब कोताले. तेन्ना थिंगा लोक सांगतालो ना आमचें पोट मोटोलें, आमचे MPD लोक आहा, लोक हें जातलो. पूण आज कितें जालां, आज NGO म्हणटे न्यू भुरगे यूथ मुखार सरले आनी न्यू टॅक्नोलॉजी तेंचे मायंड तांकां सांगता ते भाशेन ते कोताय. पूण म्हजें जें मायंड हूंय बसना थिंगा वचना. तुमच्या तेंपार आनी आयच्या तेंपार आमी जर पयलींचें कॅम्पेनींग जर सत्र धरलें जाल्यार तेन्ना कशें आशिल्लें, तुमी प्रत्येक घरान वताले,
प्रत्येक मनशाक मेळटाले, तांकां विचारपूस करताले, तेंचे प्रश्न विचारून घेताले. आनी आजचो जो कॅम्पेनींग ट्रेंड आहा तो सोशल नेटवर्कींग जाल्ल्यान फास्ट जाला किंवा चड एक्टीव जाला. ताचे बद्दल तुमचें कितें म्हणणें? तुमी सांगलां तें सारकें, कित्याक टॅक्नोलॉजी वाडल्या, मनशाचें शिकप वयर पावलां आनी आतां जायते यूथ जायते भाशेन आपल्याची टॅक्नोलॉजी वापरताय. आतां तुमी म्हणलां ते भाशेन आमच्या टायमार आमी घरान वयताले, हँडबिल दिताले, कळना तुका, हँडबिल दिताले, आमचे ड्रामा जाताले, गाडयो स्पिकर घालून गाडयो येताल्यो, वाटेर वाटेर आमी रावताले ते हँडबिल घेवपाक. सो ते सगळी टॅक्नोलॉजी हें जालें. आतां कितें मिडियाचेर येयलें चुपकन पावता, सगळें पावलें. पूण तेजो थोडो बरें जाला, वायटूय जाला. वायट कितें जाला, आमी तेजो उपेग बरो करपाक वायटूय करताय. आमी दुसऱ्याचे कॉमेंट्स घाताय, दुसऱ्याचे क्रिटिसिजम करताय, क्रिटिसिजम चड जाता. आनी यूट्यूब जालें आतां, ताका फ्री ऑफ कॉस्ट. सो हांव कितें करता, एक आतां हांव चोयतां कितले यूट्यूब येताय. पूण सिनियरिटी सांगपा म्हणलें जाल्यार आमचे सिनियर मेंबर आहाय न्हू, सिनियर सिटीजन, ते यूट्यूब चोयनाय, ते मनशां चोयताय. यूट्यूबाचेर कोण येयला, पयलींचे अजून तशें दवरला तेंच्यानी. यूट्यूबाचेर कोण उलयता, जो मनीस तांकां नाका ते मुखार चोवपा वचनाय, ते वायट हें उडयताय, काडटोताय. ते म्हणटा ते कितें उलयताय तें आमकां खबर आहा. पूण हें तें कोण आहा, कोण व्हिडिओ काडटाय, बरोबर, तांकां कोण आहा, तांकां कितें दिसता, आवय म्हाका इतले व्यूज मेळ्ळे, इतले मेळ्ळे, इतले हें जालें. म्हणजे प्रत्येक जाण आतां मोबायल जेचे कडेन आहा तो एक्टिविस्ट जाला अशें म्हणटा. हांव म्हणना, पूण थोडे जाण आहाय ते आतां आमी चोय, आतां हेजेर कित्याचेर तुगे प्रुडंट हेजेर मिडियाचेर आमी क्रिटिसायज कोताय. कोणाक कोताय, गोंयकारांक कोता. करेक्ट, कळ्ळें तुका. सी हांव मुगे दुसऱ्याक कोता, दुसरो मुजेर कोता. पूण आमी हितून एडवांटेज कोणाक मेळटा, तिसऱ्या मेळटा. सो हें जावपाक जायना की बऱ्यो वस्तू आहाय त्यो हाडाय तुमी मिडियाचेर, बरें कितें फॅक्ट आहा तो हाडाय. आज एक मिडियाचेर खबर येता अशें फॉर एग्जाम्पल म्युटेशन, पर फाटीं म्युटेशन येयलें, 2 दिसान म्युटेशन केलां, संडे दिलां, मंडे हें जालां, एंट्री जालां, मिडियाचेर येयलें, तुमच्या माध्यमांतल्यान मिडियाचेर येयलें. आमी तयार जाले डिप्युटी कलेक्टराक वचोन विचारपाक ही कित्याक जायना काय मुर्मुगांव तालुका. पूण वैष्णो आदी दुसऱ्या दिसाक आनी एक येयलें, तें म्युटेशन 3 म्हयने पयलीं घायिल्लें, परत मिनिस्टरान घायलें. सो हितून कितें जाता, बातमी प्रॉपर येयना. सो मिसगायड कोण जाता, आमी जाताय, लोक मिसगायड जाता. सो लोक मिसगायड घालपाक हांव कितें मागतां की हेजो बरो उपेग कर. सो हांवें म्हणलां ते भाशेन आतां युट्यूबाचेर पड येता डेयली ते हांवें म्हणलां ते भाशेन आमी सिनियर सिटीजन बसताय खूंय चोयताय, अरे आज कितें येयलां, ते म्हणटा अरे उमकेलें येयलां, हांवें उडयलें तें, तुवें चोयलां म्हणटा हांवें म्हणटा हांवें उडयलें. सो लोकांक दिसता, जे मनीस आहाय तांकां जें कितें रियलिटी जाय, पूण हांव तुमच्या जर अशें मिस लिडींग येयल्यार थोडे शाणे आहा ते सारके शाणे. आतां तूं जाणा कितले एडवोकेट, आमचो डॉक्टर सिनियर उदय बेंब्रे, तेजे आमी आयकताय, डॉक्टर ऑस्कार रेबेलो, तेजे आमी आयकताय. मागीर आमचो एडवोकेट अनकलेत डॉक्टर हायकोर्ट हे सिनियर एडवोकेट, तेजे आमी आयकताय. कित्याक तांकां इम्पॉर्टन्स आहा. आतां कितें तुमी पळयलां, कितें खातो जाल्यार न्हू ताका टेस्ट आसपा जाय. टेस्ट आहल्यार तें कोण खाता, रुचीक खाता. ते भाशेन मिडियाचेरय आनी युट्यूबाचेरय मातशे मसालो लावन दाखयले की थोडे मसालो लायताय. सो ताका लागून आमी पळयताय बाबा हें कितें, कोण आहा तितून. सो तशें आमकां कोणाक क्रिटिसायज करपा नाका, कित्याक इट इज फॅक्ट. आनी इट इज हांव म्हणटे भाशेन एकल्यागे गिन्यान तें. सो हांवें दुसऱ्याचें गिन्यान हांवें म्हज्यान सारकें करपाक जाय, म्हजें गिन्यान दुसऱ्याच्यान सारकें करपाक जाय. हांव स्वत म्हणपाक जायना. सी फायनल कितें आहा, एवरीवेर इज अ जजमेंट इज अ फायनल. आमी कितेंय उलयताय. सो हायकोर्टान गेले, हायकोर्ट एक जजमेंट दिता, देन हॉनरेबल सुप्रीम कोर्टान वयताय, तो एक जजमेंट दिता. सो इट इज डिफरन्सीस. सो आतां हेका मरे कांय उलोवपा जायना. इतकी वर्सां सोशल लायफान
मागीर पॉलिटिक्सान आणि इतक्या राजकारण्यां कडेन तुमचे कॉन्टॅक्ट आहा घडये सगळ्यात जशें हांवें पयलीं म्हणलें जे बीग हे आसात तेंचे कडेन हेवी वेट्स कडेन तुमचे कॉन्टॅक्ट आसा केन्ना दिसूना की मेन स्ट्रीम म्हणजे जे MLA किंवा MP थंय मातशें वचपाचें बी केन्ना दिसूना ना हांव म्हाका आतां इयर उगड आसना हांव असेंब्ली कॉन्टेस्ट जालो कळ्ळें म्हळ्यार तेन्ना मुगे सोशल वर्क चड नासलो बारीक आसलो पूण स्टील आय गॉट सम 800 वोट्स कळ्ळें पूण म्हाका आख्खी कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवपाक चान्स पडलो अंडरस्टँड जावपाक लोकां मेळपाक देखून हांव आज देखून हांव कित्याक म्हणटा हांव आख्खी कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळीं जाणा सो तें पण मागीर हांवें मुगे तशें आनी मुखार वचोन म्हणून लोक म्हणटा की अर्धे काम तुमीच करता म्हणून आतांचे सद्या ते लोक कितें म्हणटा लोकांक कितें दिसता की आमी ह्या दिसान सदां चड येयले मिडियाचेर आनी तेंय जाल्यार कित्याक लागून तो एक रेल्वे हेजे ते आमगे फिशरीज ते आमचे लोकांचे ते 50 इयर्स जाले आनी तुमकां हांवें सांगलां तेन्ना हांव थिंगा ते आतां फुरसाको आसलो तो फुरीस क्रॉस आमी तो उपासनगर म्हणटाले थिंगा आतां तें क्विनी नगर केलां ते उपासनगर थिंगा आमी तो क्रॉस केलो बांदलेलो सर्गेस मातानी आहा तेन्ना थिंगा आमी न्हिदताले आनी फॅक्टरी नाक म्हणटाले सो हे वेळार कितें जालां ती जे पायप सोडलोले थिंगा ते पायप नुस्त्या मोताले इश्यू जायते जाले पूण ते कोणा कडेन जायनासलें काडपाक सॉल्व जायनासलें आतां तितून हे 50 इयर्सान कितू MLA जाले आनी आमचे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA जाले तितले मिनिस्टर जाले 12 आमचो MLA आंतोन वाज आनी तो MLA जावन तेणें ते पायप डिसमेंटल केले इश्यू सॉल्व केलो मुखा वयले काडपा आहा तें चालू आहा पूण हे भाशेन न्हू मनशा एक कॅपेसिटी आसूं आतां कितें कडेन ब्रायब आसताच सगळे कडेन ब्रायब येताच आतां तूं ब्रायब घेवन कोणा त्रास कोता तें आतां ते थिंगा ते पायप घालपाक आतां आमकां कोण येयले ते भाशेन थिंगा लिडर आहाय ते ब्रायब घेताले आनी लोकां त्रासांक घायले आज आमी सगळे पळयताय कित्याक मुगे घरांत मुगे घरा कडेन मुगे रोडाचेर कितें हाडपाक मुगे परमिशन जाय तें पायप घालपाक थिंगा लोक आसलो लिडर आसले तेणें कितें हाडूंक ना दीस इज द क्वेश्चन आज आमकां कोण येता आनी हांव कित्याक तितून इंटरफियर जावना बिकॉज आय एम नॉट दॅट लोकॅलिटी आमकां तें लागना पूण आतां ते लोक मुज बोगले येयले तो एलिस्टन पिंटो भुरगो यूथ मुज बोगले येयलो की म्हाका म्हणपा लागलो एज अ सिनियर सिटीजन तुजी म्हायती जाय बिकॉज तो यूथ ताका आमी सगळी म्हायती दिली खुंयची म्हायती दिली जेन्ना बिगिनींग ही पायप फॅक्टरीचे सगळे म्हायती दितरी तो मुखार सरलो MLA बोगले गेलो MLA हाडून दाखयलो आमचो MLA इतलो ताबडतोब थिंग येयलो तेणें आनी तेणें चोयलें इतलें नुस्तें मेलां हें जालां आनी तेणें मागीर तें आतां एक्शन घेयलां एक्टिविजम काय राजकारण तुमकां कितें आवडटा म्हाका हांव कित्याक विचारता जाल्यार तुमी जर एक्टिविजम करूंक गेले जाल्यार पॉलिटिकल हितून चड तुमकां हें मेळना चान्स मेळना ना म्हाका सोशल लायफ अशें म्हणजे जेन्ना मुज बोगले लोक येता आतां तुका हांव सांगू मुज बोगले सकाळ फुडें 8 वरांचे लोक येता जो लोक गरीब लोक तांकां कामां वचपा जाय कामां वयता आसतना पयलीं आमगे भितर सगळे सो आनी तेंगे कितें डिफिकल्टीज आसात ते सांगताय सो म्हाका तेन्ना कळटा की म्हजो खंय तरी गरज आहा म्हजी गरज आहा म्हणून ती येताय तो हांव म्हज्या हेल्थाची चिंतना बट हांव ताबडतोब उठोन तेंगे काम करता काम हातांक घेता आनी प्रत्येक खंयच्या डिपार्टमेंटान वचोंक जाय कोणा बोगले वचोंक जाय हांव पर्सनली वयता कित्याक तुवें केल्यारय काम जाता तुवें दुसऱ्याक दिल्यार तें जाता तें थोडो आतां ते पायप कशें 50 वर्सांनी एक्शन जालें ते भाशेन तूं स्वत्या भोंव काम जाता आनी ब्लेम करून कोणाक फायद ना एक ब्लेम केलो त्याक ब्लेम केलो फायद ना
आज सर जेन्ना तुमच्या आयुष्याचे इतके लायफ हो स्पॅन म्हणजे पॉलिटिक्सान गेलो किंवा सोशल वर्कान गेलो एक्टिविजमान गेलो घडये तुम्ही तुमच्या फॅमिलीक टायम दिला काय ना तेही घडये खबर ना आज जर तुमकां हांवें विचारलें की तुमच्या लायफाचो खंयचो भाग खंयचो पार्ट ऑफ युअर लायफ तुमकां परत एकदा जगोंक खंय दिसता जाल्यार खंयचो आसतलो तो आता पयलें सांगपा म्हणलें जाल्यार तुमी आज सोबीत आमचे वेलसांव बिचार येयले इट्स अ ब्युटी बीच अँड क्लीन बीच वेलसांव बीच जायतो लोक येता हिंगा आनी आपल्याचो एन्जॉयींग आता तुम्ही माझे बर्थडे दिसाक म्हाका उगडास केलो की हांव ल्हान आसतना हे बिचार येतालो खेळटालो हो उगडास हाडलो आनी तुमी त्याच बरोबर म्हज्या लायफाचेर येयले सो म्हाका दिसता आतां जे म्हजें लायफ हांवें सगळे कॅरियर पयले सोशल पयलो मागीर युथाचें पळयलें सगळें पळयलें फॅमिली लायफ पळयलें एक्टिविजम केलें आनी घडये मस्तेपणान चड केली मस्तेपणी त्या भुरगेपणान केली आय एडमीट मस्तेपणान केली भुरगेपणान मागीर आतां कितें जालां आतां सिनियरिटी येयल्या एज अ बिकेम ए सिनियर सिटीजन आनी देवान म्हाका ही सोबीत 76 वर्सां म्हाका आज फाव केलें आज पासून हांव आहा फाल्यां हांव नको त्या पासून हांव देवा आर्गां दितां आनी तुमी म्हजी तोखणाय कोताय ताका लागून हांव प्रुडंट मिडियाकूय आर्गां दितां आतां म्हाका कितें जाय म्हाका आतां शांती जाय शांती इन द सेन्स म्हाका सुसेगाद बसपाक जाय आनी पळोवपाक जाय आतांची पिळगी कितें करता तेजेर म्हाका अनलायज करपाक जाय पूण तेज्या खातीर तयारी कितें केल्या तुमी तयारी म्हणजे कितें आतां हांव चडसो पॉलिटिकान वचना आनी चड मुगे हें कोन्ना म्हाका कोणें आपयलो हांव वयतां म्हजो कोण कितें एडवायस जाय हांव दितां बट हांव आजून शिकतां म्हजे सिनियर आहाय न्हू तेंकोडे हांव आजून शिकतां 90 इयर्स 85 इयर्स जे आहाय ते आमी बसताय हांव केन्ना मार्गांव वयतां आनी खूंय वयतां सो तेंकोडे जाय ती आयडियार घेता आतां हांवें चिंतलां कितें आय हॅव टू टेक ए रेस्ट ना हांव कितें म्हणटा आतां फुडले पिळगेक तुमकां शिकोवपाचें आहा न्हू आतां तुमी चलयले तुमी रेस्ट घेता फुडें कोण हें करतलो तुमचो जें काम आहा तें फुडें कोण व्हरतलो आतां हें सांगपाक जालें जाल्यार म्हणजे हांवें म्हणलां ते भाशेन आमच्या घरांतल्यान हांव पॉलिटिकांत येयलो म्हजो बापूय पॉलिटिशन न्हू बट म्हजो बापूय सोशल वर्कर ही वॉज ए कंपावंडर लोकां त्या टायमार 8 आनी 50 पयसा घेवन इंजेक्शन करतालो सो आतां हांव एक्टिविस्ट हे पॉलिटिकांत येयलां हांवें ही हॅबीट म्हज्या भुरग्यांक येयली म्हजी सून आसली ती पंचायत इलेक्शनाक बसली हांवें म्हळें हांव आतां बसना सो म्हाका आतां नाका हांव म्हाका इज जाल्या त्या म्हणपाक हांवें म्हळें त्या तूं बस सो ते म्हणपाक तुजो गायडन्स आहा हांव बसता सो ते बसलें सो शी वॉज इलेक्टेड आनी फर्स्ट टायम ते लोकडेन डिप्युटी जालें कळ्ळें मागीर ते बसलो कितें बिकॉज ऑफ लेडीज सीट जालें म्हजें सो मागीर आतां हे टायमार ते म्हणपाक लागले आपूण रेस्ट घेता कितें करया हांवें म्हळें चेड्या बहीण जालें तूं बस गा तो म्हणल्यार आपूण बसता सो ही बिकेम ए पंच वॉर्ड नंबर 4 आतां हांव चोयलां जाल्यार हांव बसून रावल ना हांवें कोणाकूय तरी तयार केला सो तेच भाशेन हांवें हे बिचार जो आज आमी गेले ही फॅक्टरी तुमकां दिश्टी पडटा आनी हे पोल्युशन जे पायप हे दोयरां सोडले हे फॅक्टरींत आज 50 वर्सांनी हिंगा एक भुरगो यूथ तयार जाला कळ्ळें हांवें मुगे कितें तरी बींग आयलां तें आज किलता कळ्ळें म्हाका दिसता तो यूथ आज कॉमर्स जाला बाब एलिस्टन पिंटो सो तेणें आज इश्यू वयर काडले आनी तेज उद्देशी आमी MLA काडून हिंग दाखयलें तें आज पायप डिसमेंटल केलां हांवें खंय तरी बींग आयलां तें किल्लो म्हाका दिसता काम चल्लां चालू उरलां आनी हे कामा लागून ते म्हाका वाखाणटाय म्हाका म्हजो रेस्पेद दिता एडवायस घेता म्हाका कितें जाल्यार म्हाका सगल्यांनी जावं म्हज्या सोशल वर्कांक हांवें केलां तेजें म्हाका कितें तरी फेलिसिटेशन केलां तेंच्या थ्रू तुमकां तें मान मेळ्ळा म्हाका कितले जायते एवॉर्ड आहाय जायते एज अ सिनियर सिटीजन सोशल वर्कर हे म्हणाका कोवीड वॉरियर्स म्हणाका हे सगळे म्हाका मेळ्ळां तेजेर म्हाका कितें दिसता सी वॉट आय हॅव डन तो रिजल्ट म्हाका मेळ्ळा सो आय वॉज शॉक कित्याक आय एम नॉट MLA वो कोण हांवें धाकलो सादो मनीस आनी ह्या साद्या मनशाक इतलो रेस्पेद इतलो मान मेळ्ळा तो म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळा हे म्हगे 76 आय एम हॅपी वीथ दीस आतां हे तरणाटे
तुमकां पळयतात, ती आमचे मिडिया स्टुडंट मिडियाच्या थ्रू तुमकां ते तरणाटे पळयतात, तांकां एक फायनल कितें एडवायस दितले? हांव म्हज्या युथांक हांव असलो एडवायस दितां की तुमचें मायंड ओपन दवरे. इम्पॉर्टंट इज मायंड ओपन. हांव सांगता तो सांगता म्हूण न्हू, तुमी अनलायज करे वॉट इज फॅक्ट. आतां तुमी हे दोयऱ्या वच म्हळ्यार तुमी वचनाय, कित्याक तुमकां तरी पळोवंक कोणा तूं वचना. तूं चिंतलो, तकली वापरात, तकली वापरतलो. सो ते भाशेन तकली वापरे. कोण सारको कोण फोट, कोण तुमचे बेनिफीट घेता तुमच्या उद्देशीन, कोण आपल्याचो फायदो घेता तें चिंताय आनी मुखार वचात. कित्याक आज युथांक कितें कोता आमी पॉलिटिशियन यूज एंड थ्रू वापरतात. सो तें म्हाका बरें दिसना, कित्याक ते बाळे आपल्याचें काम करता. हांवूय एक टायमार यूथ आहा तेन्ना हे लिडरां बरोबर ह्या लिडरां बरोबर भोंवतालो. कित्याक भोंवतालो? म्हाका गांव चोवपाक जाय आसलें गाडयेचे. सो तेन्ना आमचे हें जालां तेन्ना 2 पानां. तेन्ना आमी कितें पिकापाचें भोंवताले खाली गांव चोवपाक. म्हाका बोट दिवून आसलें दिसता म्हाका तेन्ना. आय वॉज 18 कितें. आतां ते आतां हें जालां, इन्क्रीज जालां. सो तेन्ना हांव तेंचे बरोबर भोंवतालो. पूण तेन्ना कितें जेवण पिवप नासलें. एक सामोसा, एक ब्रेड. सो वी वॉज हॅपी. बट हांव युथाक कितें सांगता, आपल्याचें कितें मायंड एप्लाय कोराय. तुमकां बेनिफीट कितें, तुमकां तुमचो फ्युचर कितें, तुमकां जॉबाचें चिंताय आनी नाजाल्यार सोशल कितें बिजनेस करपाचें चिंताय. तेंचे बरोबर टायम वगडायना. ते 5 वर्सांचे. करेक्ट. पॉलिटिशियन 5 वर्सां. करेक्ट. दुसऱ्या 6 वर्सां कोण येतलो तुमकां खबर ना. तुमी कोणाचे बरोबर. आनी हांवें पयर देखून सदां सांगता, आतांचें पॉलिटिक्स कितें रिवेंजफूल. आमचे पंचायता टायमार रिवेंजफूल नासलें. आमी हाडले सगळे एक आसले. आतां कितें, तूं एक पार्टी हांव एक पार्टी. तूं ऑपोजिशन आहा जाल्यार तुका त्रास कोर तशें. आतां एसेंब्ली. आतां पयलें आमी कितें करताले, एसेंब्ली वचून बसताले, बरें दिसतालें चोवपाक. आतां एसेंब्ली बसोंक नाका. मार्केटांत तेज्या बरें. मार्केटांत जर बसत जाय ते लोक आर्ग्युमेंट कोताय, माताय, फोटाय, तें तेज्या बरें. पूण आतां भुरग्यां देखून कोण थोडे वताय. पयलें सगळे स्कूल भुरगे न्हू एसेंब्ली वताले चोवपाक. आतां प्रिंसिपल कितें म्हणटा ते कितें चोवपाक व्हरपा रे. आमी रिक्वेस्ट कोताय की बाबा व्हरया रे. पूण आतां थिंगा कितें जाता चोय, थिंगा ते झगडाय, बायले एकमेकाचे हात घाताय, बराबर बसताय. सी दे आर नॉट ते एनिमिटी. ते न्हू, आमी शेजारी एनिमिटी, आमी गोच्या एनिमिटी, आमी फ्रेंड्स एनिमिटी. हेंच्या हांव युथाक सांगूंक सोदतां. हेंच्या बरोबर भोंवन आमची दुस्मानकाय कशी न्हू. आमी कितें एक सोल्युशनाचें येया. आज देखून हांव सांगता, हांव खूंय चुकलां आनी म्हाका कोणें सांगिलां बस आनी आमी डिस्कस कोरया. आय एम रेडी. आनी तर म्हजो खूंय गुन्यांव आहा, आय एम रेडी टू अपॉलॉजायज बिकॉज आय वॉन्ट पीस. पीस इम्पॉर्टंट आनी हेर सगळें इम्पॉर्टंट न्हू. सर हांव काळजान सर तुमकां देव बरें कर म्हणटा मिडियाक आनी युथाक मागोता की हींच वर्सां तुमकां फाव जाल्या पुरो. आज हांव एन्जॉय जाता 76 इयर्सांक. सो तीच युथांक आज यूथ कितें चोयलाय तुमी मोटरसायकला एक्सिडेंट, हे एक्सिडेंट, ते मातशें पयस जावपाक, बरें मायंड यूज करपाक, होच हांव एक युथाक मेसेज दिता. आनी फुडार हो युथांचो बरो जातलो आनी मुखावयली पिळगी हे यूथ सांबाळटले म्हूण हांव सोजमतां. सर चडांत चड देव बरें करूं. आज तुमी तुमच्या ह्या बीग डे म्हणटा आमी तुमच्या बर्थडे दिसा तुमचो टायम दिलो, वेळ काडलो, आमच्या बरोबर हितगूज केले, तुमी मनांतल्यो गोश्टी सांगल्यो, त्याच्या बद्दल तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. आनी परत एकदां स्टुडंट मिडियाच्या थ्रू जे जितके तुमकां आतां पळयता त्यांच्या सगळ्यांच्या वतीन तुमकां बर्थडेच्यो खूब खूब शुभेच्छा. तुमकां खूब खूब बर्थडे विशीस. थँक्यू सो मच. थँक्यू. गॉड ब्लेस.